सर्वेस्पोरामच्या मोगाळ रसणारा, काकुळदारामच्या मोगाळ पोसणारा, निधीदारामच्या वडमून सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उतर तुझे आयकोंक आमी आयल्या, जिणेताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरीत जावन तुजे तांव नच्या कदमिकली साव, मागदाव तुजे बेसांव. प्रेरीत जावन तुजे तांव शिक्षाक अदमिकली साव, मागदाव तुजे बेसांव. पवित्र तिंदादीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करीत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां फोव केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक आमी अर्गां दिवया. मनशांची काळजां मनां कळीत आसलो जेजू आमच्या वैयक्तीक जिणयेचेर दिश्ट लावंक आयच्या वांजेला मुखांतर जेजू शिकोवन दिता. दोन रितीचें जिवीत आमी जियेता. भायल्यान बागेवनपणाचें आनी भितरल्यान कपटपणाचें असलें जिवीत जेजू आज खंडन करता. आमच्या अंतस्करणाक लागून, आमच्या अस्कतकायेक लागून जायते फावटी ह्या जिविता मुखांतर, दोन रितींच्या जिविता मुखांतर देवा तावन आनी पेल्या मदलो संबंद आमचो तुटून गेला. तर थोडो वेळ मावून रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्वदावाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनां चिंतून तोंडांत सारून वायटा कदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच हांव पार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेतार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पाथां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, काकूत कर. सोमिया काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. सोमिया काकूत कर, काकूत कर. सोमिया काकूत कर, काकूत कर. प्रार्थुयें. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या खातीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बळतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करू देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांव पावलून तेसलोनिकाकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो,
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमी तुमकां दिता तें फर्मान हें. आमी तुमकां दिल्ले शिकोवणे फर्माणे चलनासतना बेकार भोंवतेल्या सर भावातावन तुमी अलग रावा. तुमी आमची देख घेवन चला जाय म्हूण तुमीच जाणात. तुमचे सोबे आसतना आमी काम करिनासतना भोंवनातल्या आनी कोणायचें आमी फुकटाक जेवलेले वा केल्ले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हूण कश्ट आनी पुरासान लेखी नासतना दीस रात घाम पिळन आमी काम केलां. तुमचे करना आमच्यो कर्स चलोवंक आमकां हक्क नातिल्ले म्हूण न्ही. बगार तुमी आमच्यो पाटलाव करिना सारके एक देख तुमकां दिवच्या खातीर आमी अशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायल्लें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडूंक सोडा. समाधानाचो दातर म्हणजे तस सोमी तुमकां सर्व काळी आनी सर्व वटांनी समाधान दिवं. सोमी तुमा समेस्त थंय सोवे आसूं. हांव पाऊल म्हज्याच हातान तुमकां नामान बरयतां. पावलाचे नामान आमच्या हर एक पत्रांत हांव अशीच दस्खत घालतां. ह्या प्रमाणे म्हजे हात बरप. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमा समेस्त सोवे आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक बियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराक बियेतात ती सुभागी. सोम्याक बियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टाचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सर्वेस्पराक बियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे बेबिरांत आसलेल्यांक असले बाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुबावपण पळोवंक तुका फावो करूं. सर्वेस्पराक बियेतात ती सुभागी. Hallelujah, 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 hallelujah. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सुवासो. सामाते वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून म्हळें, हांव तुमकां शस्त्र्यानो आनी फरिसेवानो, कपाट्यानो, सुनो काडल्ल्या फोंडा बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पण भितरल्यान तातूंत बरोवन आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सरताराची कुसाडाय. तशें तुमी भायल्यान बागेवन म्हूण दिसतात, पूण तुमचे भितर बरोवन आसा सगळें कपटपण आनी अक्रम. हांव तुमकां शास्त्र्यानो आनी फरिसेवानो, कपट्यानो, प्रवादाचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्त्यांच्यो समाधी तुमी निटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसल्या जाल्यार प्रवाद्याचे रगत व्हरूंक तांच्या संगता आमी केदींच मेळते ना. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारिल्ल्यांची संतत म्हूण तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजाचें माफ तुमी भरा.
देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एकल्यांची काळजां मनां जना सो जेजू आमच्या खसकी जिणयेचेर दिश्ट घालूंक आज आमकां आपोवणें दिता. देव बायली सोबाय न्ही, बागार अंतस्करणाची सोबाय पळयता. देखून दोन रितीचें जिवीत जेजू आज आमचे मुखार दवरता. बायल्यान शाबासकी आपणावंक एक जिवीत, भितरल्यान लिपोवन दवरलें आनी एक जिवीत कपाटी जिवीत. बायल्यान बागेवंतपण, भितरल्यान कपाटपण. बायल्यान मास्क घालून कितलो तेंप पर्यंत नटन करीत. तात्कालीक नटन करचें शाश्वत जिणयेक कितेंच उपकारा म्हणलो संदेश आयच्या वचपांत स्पश्ट आसा. मोइजेच्या शास्त्र्या प्रकार आमी चलता, धर्मीक नियमां सुखानासतना आमी पाळटा, देवाच्या कैद्या प्रकार आमी जियेता. असल्या चिंतपान जियोवच्या शास्त्री आनी फरिसेवांचें जिवीत जेजू खंडन करता. जेजू ताच्या शिदा शिकवणेक त्या लोकांक धर्नीक शेवटायता. गर्वी धर्मीक फुडाऱ्यांक लजेक घालता. मोइजेचे नियम पडल्यार सर्ग आमी पुंजावेत, सर्ग आमी बांदून दवरली बुते म्हूण चिंच्या. मुखेल्यांक कठिनायेच्या उतरांनी धोको दिता. कुडीच्या दोळ्यांक दिसच्या बायल्या जिणयेक महत्व दिवन पेल्याच्या तोंडात शाबासकी जोडूंक प्रयत्न करच्या कपाटी मुखेल्यांक फरिसेवांक जेजू खेणटा. जेजू एकल्याची जिणी जाणा. देखून बागे वनमून लेकच्या फरिसेवांक सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी म्हूण कठीण उतरांनी वा स्पश्ट उतरांनी तांकां कळीत करता. एकल्याच्या जिवितांत एकाबा आनी एका रितीचें कपटपण आसा. अंतस्करणाच्या थळ्या प्रकार जियोवंक भियोवन दोन तरांचें जिवीत आमी जियेता. पयल्यान हेरां तावन लिपोवन दवरलें गुपीत जिवीत. दुसरें जावन नांव जोडचे खातीर हेरांक मेस्वात असलें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करचें. देखी खातीर एक जिवीत फायदो जोडूंक आनी एक जिवीत. जेजू आमच्या जिणयेचेर दिश्ट घालून आज आमची जिणी सारक्या रितीन मांडून हाडूंक आज आमकां उलो दिता. तशेंच आनी एक विशय हांगासर आसा. एका प्रवाद्या भाशेन सत आसा तशें उखोल धरूंक वा जियोंक आज आपोवणें आसा. जेजून सत आसा तशें सांगलें हें ताका सुलाभायेन जावंक ना. विरोधपण लाभल्यारी जेजू आपल्या मिसावांत विचलीत जावंक ना. खोटेपण आनी कपटपण जेजून एका वेळार खंडन केलें. प्रस्तूत समाजेंत ती आमी पळयता जायतें खोटेपण उणेपण थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या दिशेन आमची प्रतिक्रिया कसली हें चिंतून पळोवंक आयचें वाचप आमकां प्रेरण. सता खातीर सतानिती खातीर विरोधपण लेखी नासतना अखेर पर्यंत झुजूंक आयच्या ह्या वाचपांतली एक उतरां आमकां जागयतात. असो संदेश आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नियाळटा. सान पावलून थेसलोनिकाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सान पावलूची शिकवण केवल उतरांची न्ही बगार देखीची. आपूण जियोवन हेरांक तो देख दिता, तशेंच हेरांक न्ही तशें करी जय म्हूण शिकयता. समुदायांत जियोवच्या ह्या आळशी लोकांक तांची सूख दाखोवन दिता आनी कितें करूंक जाय म्हणलो संदेश जेजू स्पश्ट रितीन कळीत करता. भाऊ भयणीनो, जेजू आमची एकल्यांची काळजां मनां जना. देखून आमचें थंय आसलें कपटपण पयस करून देवाक आनी पेल्याक मेस्वात असलें जिवीत जियो कुरपा प्रत्येक रितीन तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचें म्हजें हजर जाता आसतना ते कुरपा आमी मागून घेवया. आमेन.
मोलादी वज्रानी मोतिया आशेनाय तुदनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सोमिया उड्या वायना सोमे अर्पिता हरएक देणे काणीक साव तुका दिवचे स्वीकार कर काळीस मोचे स्वीकार कर काळीस मोचे मोलादी वज्रानी मोतिया आशेनाय तुदनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सोमिया. भाऊ बहिणीनो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सरपतवेदार तेव्हा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा एकच बलये वरवीं आमकां तुजे आपणायलेले पर्जा जावंक तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतेन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवा आसूं. आमचे काळजाक उबारुये. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वसूये. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो काय दोनी तिसोनी आमच्या फायदे आसूं. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कुळत वेरसलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वाखणटा ताना मेळ्ळेली तुजी पर्जा. सरकार एका काळजान तुका दिन वचता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबालांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडूनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच बरी जेवण दितच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणेक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatorio. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोणावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वदारा आमची सर्वोण कर. जय क्रिस्ता जय जय.
बापा जेजूच्या मरणासने पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जिवित सोडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुझे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कुडान रगसूं तेल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुज्या परजळीत मोकामळ पळोवंक फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मर्या देवाचे माई संगती सांजुजे तिचो पती बागेवन दर दुतां आनी सर्व काळी कमान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू उतय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने फय पाव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जो कोणी आज त्या सभा दिल्यान तांच्या त्या सभा पासून आनी वैयक्तीक आनी कुटुंबाच्या गरजां पासून ह्या पवित्र ह्या वेळार प्रत्येक रितीन मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळी पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेच परात सर्वायटांतले आमकां निवार देखुणेचे वेतांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ तुजी ताणें रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं माय मग सुकुर्तू सांग एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी समयान तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन.
जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मोजेत येवका शेताय स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मी खाण जाताय सासणीक जिवी म्हाका लाबो खुसा जीवन पिलोय अगमाचो सूर जीवन अर्पून तुकाच भेटोवन दिलोय तुजे कुशे त्याग केलोय बापा कुशे काल जालोय तुजे कुशे त्याग केलोय बापा कुशे काल जालोय प्रार्थुये सर्गींच्या बापा तुवें काकुळतेन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जेवें तुका मानता तसलें सावच्या आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफें आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप पुत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसुनेया क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार ये बागे वोता जुसे देव मायेच्या पती सर्गीच्या सोबीत फुला पोद्वेदार शेरोती जुजे बापा पाव तू म्हाका 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 मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार बरी आशिर्वाद आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन